30 सोमार जानेराची 13 तारीख 2025. पहिले वाचप हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप अध्याय 1 वळ 1 तावन 6 पर्यंत. आदी मागा परत्यान आनी सभार तरांनी प्रवाद्या मुखांत्र देव आमच्या पुर्वजां लागीं उलयलो. पूण ह्या शेवटीच्या काळार आपल्या पुता मरिफात तो आमचे लागीं उलयला. हाका ताणें सक्तांचो वारेस्तार नेमला. हाचेच मरिफात ताणें पयलें सगली सृश्टी रचयली. हो पूत आपल्या बापाचेंच महिमेचो परजळ आनी ताच्या व्यक्तित्वाचें संपूर्ण सारकें. तो आपल्या सक्तिवंत उतरान सगली सृश्टी सांबाळटा. मनशाकुळाचें पातक धुवन काडतस तो आतां सर्गी महिमेवंत देवाच्या उजव्याक बसला. ताका देवदूतां प्रास उंच उबारला आसता ताचे प्रास चड श्रेश्ठ नांवी ताणें जोडलां. दुतां भितरल्या कोणाक तें देवान केन्ना तरी म्हणलें आसा, तूं म्हजो पूत, आयच्या दिसा हांवें तुका जल्म दिला. वा हांव ताका बाप जातलों आनी तो म्हाका पूत जातलो. आनी परत्यान आपल्या प्रथम पुताक संवसारी धाडल्या वेळार तो म्हणटा, देवाचे समेस्त दूत ताका नमस्कार करूं. देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 96 1 आनी 2 बी 6 आनी 7 सी आनी 9. श्लोक. तुम्ही देवाच्या दुतानो ताका नमस्कार करा. सर्वेस्पर राजवट चलयता, पृथ्वी उल्हासूं. दर्या करावळ्याचे गांव आनंद भोगू. न्याय नीत ताच्या सिंहासनाची बुन्याद. श्लोक. तुम्ही देवाच्या दुतानो ताका नमस्कार करा. मळब ताचे नितीवंतपण परगटता. सर्व जनांगा ताची महिमा नियाळतात. ताचे मुखार सगळे देव सरपडतात. श्लोक. तुम्ही देवाच्या दुतानो ताका नमस्कार करा. तुंच सर्वेस्परा, संवसाराचो सर्वाधिकारी. सर्व देवामध्ये महोन्नत म्हणलेलो तुंच. श्लोक. तुम्ही देवाच्या दुतानो ताका नमस्कार करा. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. देवाचे राज लागीं पावला म्हणटा सर्वेस्पर. पातकी जिणी बदला आनी बरी खबर सतमना. सर्वेस्पराक जय जय. शुभ वार्ता. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 1 वळ 14 तावन 20 पर्यंत. जुआंक धरण बंदेन घाल्ल्या उपरांत जेजू गलिलियांत येवन देवाची सुवार्ता परगट कर लागलो. तो म्हणटालो, वेळ भरती जालो. देवाचे राज लागीं पावला. पातकी जिणी बदला आनी बरी खबर सतमना. गलिलिया सरोवराचे तडीच्यान तो पाशार जाताना सिमांक आनी ताच्या भावा आंद्रेक ताणें देखलें. ते सरोवरांत जाळ उडयताले, कित्याक ते पागी जावन नासले. जेजू तांकां म्हणालो, येया म्हज्या फाटल्यान आनी हांव तुमकां मनशाचे पागी करतलों. तक्षणूच सपलीं जाळां सोडून ते ताच्या फाटल्यान गेले. थंय तावन चिक्की मुखार वतस ताका दिसले जेबेदेवाचे पूत जाकोब आनी ताचो भाव जुआंव. ते आपल्या मच्छव्यार जाळां समा करताले. तेच घडये ताणें तांकां आपयलें आनी आपल्या बापायक जेबेदेवाक वावराड्या सांगाता मच्छव्यान सोडून ते जेजू फाटल्यान गेले. देवाचें उतर हें वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. आपोवणे संगी जेजूची शुभ वार्ता सुरू जाता. सोमी आमकां आपयता, आमच्या नांवान आपयता. ताचे शीस जावंक आमकां सामर्थी तालेंतां
सनद्यो आस्त पास्त गरजना. तो वावर कर नाशिल्ल्यांक आपयता, बेकार आशिल्ल्यांक आपयना. सोम्यान आपयल्ले पयले सोग शिस पेद्रू, आंद्रू, जुआंव आनी जाकोब मासली पागोवन आपले जीवन सारतले. ते वावरांत मग्न आसता सोम्यान तांकां आपयलें. क्रिस्तांव जिवीत प्रमुख 3 संगतींनी आटापून आसा. शिस जावन सोम्याचो पाटलाव करचो, सोम्या संगी ताच्या माया मोगान जियोवचें आनी ताचे मिसांव आमचें करून मिसांव वावरांत मग्न जावचें. आसिसीचो सान फ्रांसीस सांगता, शुभ वार्ता सर्व कळी परगट करा. गरज पडल्यार उतरां वापर. सान जुआंव वियांनी सांगता, तूं एका वांट्यान संपूर्ण देवाक सर्वा लाय, नांतर तूं संपूर्ण संवसाराक सर्वा लाय. आसिसीची सान क्लारा सांगता, देवाचो संपूर्ण मापान मोग कर, कित्याक देवान तुजो संपूर्ण तरान मोग केला. सोम्याचें शीस जावचें म्हळ्यार देवाच्या माया मोगान जियोवचें.